ऐन चवथीच्या तोंडाचेर नाल्ल बरोच म्हारग। पणजे मार्केटात 60 ते 80 रुपया नाल्ल लोकांक परवडना। नाल्लाचो प्राइस कसो? 30, 80 आता प्राइस होच चल्ला सायजी प्रमाणे। आता सो हो कितल्याचो? 80 आणि मजगती नो प्रॉफिट नो लॉसाचेर 45 रुपयान नाल्ल विकपाचो हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो विचार। जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां हांगासर लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले। जेन्ना हांव आवटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आवटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा जो तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो। ल्हान जे माड आसात तातूंत तांकां हाडसर काडप आनीक विकप बरें पडटा। आनीक भाटकाराकय बी कितें आसता कटकट आसना, तो डायरेक्ट 1 वर्सा खातीर आपल्या अमकेच पयशे दी अशी म्हणून तांचे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्लो आसता। त्या खातीर बी प्रोडक्शन नाल्लांचें जायना आनीक कमी जाता। फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3.5 कोटी नाल्ल आणि 98 लाख आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्या म्हणून खात्याचो डाटा सांगता। नोव्हेंबर 2022 मार्च 2023 मजगती 65,30,103 नाल्ल आयात केल्यात, जाल्यार 32,21,775 आडसरां आयात केल्यात। एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 मजगती 1,85,55,747 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात, जाल्यार 50,58,725 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात। एप्रिल 2024 ते मे 2024 मजगती 46,17,639 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात, जाल्यार 1,12,230 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात। जून 2024 ते मार्च 2025 मजगती 45,67,405 नाल्ल भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात, जाल्यार 14,44,155 आडसरां भायल्या राज्यांतल्यान आयात केल्यात म्हणून डाटा सांगता। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार, साहिल मांद्रेकार आणि नारायण पिसुलेकार।